आयज आनीकूय आमकां खुशेचो दीस आम आदमी पार्टीक जेन्ना आयज जिल्हा परिशदाचे 20 लोक लागीं पावल्या आनी तुमी चयला आसतले राजकारणाच्या मळार घडामोडी जायत्यो जातात. थोडे अलायन्सा उलयता आनी कितें उलयता, थोड्यांक कॅन्डिडेट मेळना, पूण आयज आमकां खुशी भोगता जेन्ना लोक आम आदमी आनी त्यो म्हणल्यार बायलो धांवून येता आमकां जॉयन जावपाक. आनी बायलोच बेश्ट्यो बायलो न्हू, शिकलेल्यो बायलो प्रोफेशनल्स आज आमकां जॉयन जाता. आनी चड खोशी भोगता तुमकां इंट्रोड्यूस करूंक. आज आमकां तीन वुमन जॉयन जाता. पयले म्हळ्यार एडवोकेट समीक्षा खोलकार, खोर्ला कॉन्स्टिट्युएंसींतल्यान गांवान नुवे खोर्ला. ताचे फाटल्यान तेजस्वनी समीक्षा खोलकार हांगा आसा. तेजस्वनी गांवकार हू इज अ ग्रॅज्युएट एंड आदिवासी कम्युनिटींतल्यान येता ते वाडे कॉलनी सांगे हांगचे रिवणा कॉन्स्टिट्युएंसी. तशें आमचे वांगडा संजीवी वेळीप बाय हू इज ऑल्सो अ ग्रॅज्युएट एंड हॅज बीन वर्किंग विथ द फार्मर्स आनी हे मळकणे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे प्रेसिडेंट आसा गांवान मळकणेच्या पूण रावता मोरपिला आनी बार्शें कॉन्स्टिट्युएंसीचे. तर हांकां हांव आम आदमीचे पार्टीच्या नांवान आमचो कन्व्हेनर श्री अरविंद केजरीवालाच्या नांवान तांकां आमच्या आम आदमी पार्टीन प्रवेश करूंक वेलकम करता. मागता बाब बेन्झी आमचो आमदार तांकां आमचो पार्टीचो हें घालून भितर येवकार दिवचो. Tejaswani, welcome to the Aam Aadmi Party. And congratulations. We wish you all the best. तुगे community आम्ही मुगार घेऊन या. Advocate Samiksha, welcome to the Aam Aadmi Party. We want young, entrepreneuring women and youth like you to take the party ahead. Bhai Sanjeev Velip, welcome to the party. अशेंच करून म्हाका सदां मुखार आमी पार्टी घोट करया. अनेक पावटी आमच्या तिगांयकूय बायलांक समीक्षा खोलकार, एडवोकेट तेजस्विनी गांवकार आनी तशेंच संजीवी वेळी हांकां हांव माये मोगाचो येवकार दिता. हांव मागता बाय तेजस्विनी गांवकाराक फुडलीं 2 उतरां सांगता. नमस्कार, हांव तेजस्विनी लक्ष्मण गांवकर, रिवणा कॉन्स्टिट्युएंसीचे. हांव राजकारणांत भितर सरपाचें कारण म्हटल्यार म्हाका लोकां खातीर काम करपाक आवडटा आनी हांवें आम आदमी पार्टीक पळयलां की लोकां खातीर कशें काम करतात, ऑर्गनायझींग क्लिनीक बीन. सो हांवें अशें डिसायड केलें की हांव आम आदमीक जर पार्टीक जॉयन केलें जाल्यार हांव लोकां खातीर आनी बेनिफिट्सान कितें काम करूं शकतलें. सो फर्स्ट टायम आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसींत एसटी रिजर्व जाल्ले आसा. सो ती जी ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळिल्ली आसा ती ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका आम आदमी पार्टीन दिल्ली आसा. हांव पयलीं खंयच्याच पार्टीन आशिल्लें आनी हांवें तितलो सोशल वर्क नाशिल्लो. सो म्हाका लोकां खातीर काम करपाक आवडटालें. हांव एक आदिवासी चली, हांव म्हाज्या एसटी कम्युनिटीची चली. सो म्हाका लोकां खातीर काम करूंक जाय. आमच्या गांवांत आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीक अशें जाता की थोडे घोव बायलांक फुडें काडटात ऑर तेंचे कोण कलिग्स तेंच्या फुडें काडटा. पूण फर्स्ट टायम हांव इंडिपेंडंटली फुडें येयल्लें आसा विदावट एनी पॉलिटिकल बॅकअप. सो म्हाका ह्या पार्टीन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा की एक चली भुरगीं फुडें सरून कितें तरी आपणाच्या कॉन्स्टिट्युएंसीक काम करूंक शकता. सो तेका लागून ह्या हांव पार्टीक जॉयन करून हांव निवडून येवन ह्या पार्टी अंडर काम करून लोकांक हांव कॉन्स्टिट्युएंसी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंसी आव्हान करता की तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट करचो अशी म्हाजी एक इच्छा आसा. सो थँक्यू. मागता बाय संजीवी वेळी. गुड इवनिंग. म्हजें नांव संजय वेळीप, हांव बार्शी कॉन्स्टिट्युएंसी.
खुबशे आम आदमी पार्टी जॉईन जावपा म्हटल्यार खुबशे फार्मर्स आमी पळयला म्हळ्यार आमचे मळकनचे हितून की जे ऑर्गेनीक करता पूण तांकां अशें फूल सपोर्ट मेळना, तांकां सबसिडी मेळना. सो त्या कारणाक लागून हांव मागता की आम आदमी फुडें येवन आमी कितें तरी तांकां हेल्प करतली आनी तांकां आतां आमचे मळकनचे जे फार्मर आसा म्हळ्यार सगळे जे गोंयाचे जे फार्मर आसा तांकां मार्केटिंगाक खूब प्रॉब्लम जाता. तांकां सबसिडी मेळना, तांकां कांय बियाणी मेळना, ती तेंचे कडेन पावना. आमची झेडिओ काम करता ना न्हू, बट अशें जाता की सगळे फार्मर्सां कडेन पावना. सो म्हाजी इतली इच्छा आसा की हांव तांकां हेल्प करतलें की बाबा ती मेळोवन दिवपा लागून. ಮತ್ತೆ ॲडव्होकेट समीक्षा खोलकरांना फुडली उलयता. हाय एवरीवन. हांव सर ॲडव्होकेट समीक्षा खोलकर खोला कॉन्स्टिट्युएन्सीन बसलेली आसा. म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली आसा आम आदमीची पार्टी कडच्यान मेळिल्ली आसा. खोला जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक बसलेले आसा. हांव आमच्या पागी समाजाच्या पागी समाजाच्या कडेन मागता की एक चली भुरग्याक ह्या मुखार सरून एक सोशल वर्क आनी आमच्या खोला कॉन्स्टिट्युएन्सीक काम करपाचें एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची आनी हांव सगळीं काम आय ट्राय माय बेस्ट टू डू द वर्क फॉर द सोशल वर्क फॉर माय पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आम आदमी पार्टीन खूब काम केलेलें आसा. लायक दे हॅव डन मेनी कॅम्प्स अँड which gives me much motivation to do the work for my people and this for more motivation for my people to do my such of work and I'll do all the work for my people. Thank you. मागता बाप लोकांक कसं आज आमी पळयताय की जे जे जाग्यान रिजर्वेशन आहा, ओबीसी वुमन, एसटी रिजर्वेशन आनी हे जाग्यांनी आमकां ॲडव्होकेट समीक्षा खोलकर, बाय तेजस्वनी गांवकर आनी बाय संजवी वेलीप असले वुमन फेसीस, एड्युकेटेड फेसीस, मल्टिपल टॅलेंटेड, मल्टी डायमेन्शनल, एक आदोगाद यूथ एड्युकेटेड फेस आपले गांवा खोलांतल्यान आज ताका जी उमेद दिसती पडटा तीच उमेद आमगे आदिवासी एसटी कम्युनिटींतले बाय तेजस्वनी तागे दोळ्यांतल्यान, तागे तोंडांतल्यान आनी तागे जी भाशा आहा उलोवपाची तेजे वयल्यान कळटा की आज हे आम आदमी पार्टी कित्याक अट्रॅक्ट जाता. तेच भाशेन बाय आमगेले संजवी वेलीप एक वुमन लिडर, ते ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिसर्च करपी आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांत लीड करून एग्रीकल्चर प्रमोट करपी, एडवोकेटिंग एग्रीकल्चर इन बार्शें कॉन्स्टिट्युएन्सी. हो जो ब्लेंड आज आम आदमी पार्टी हाडटा आनी ह्यो ज्यो बायलो आज आम आदमी पार्टीक जॉईन जाता, एकूच राजकारणाक ती आज दे आर फॅन ऑफ अरविंद केजरीवाल फिलॉसॉफी ऑफ काम करून वोट मारपाचो. एडवोकेटिंग गव्हर्नन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी म्हणचे म्हाका वोट मारा म्हणपाचो टायम ना. आमी तुमकां काम करून दाखयता. इलेक्शना पयलें आमी तुमगे गांवांत येवन आमगेलो मोहल्ला क्लिनिकाचो मॉड्यूल जो आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक AAP हे आमी हे गांवांनी ओपन केल्ल्या, हे ओपन करून लोकांक सेवा पावयल्ली. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनकरेजमेंट. हेजेर आमी बेस तयार करता. हांव परत परत सदांच म्हणटा, वी आर नॉट ब्लेस्ड विथ 20% वोट. आमच्या आज्यांनी आम आदमी पार्टी ओपन करून दवरूंक ना. आमकां 10-12 वर्सां जाता थिंगा. सो आमकां 20% वोट ना. हेर पुर्वजांनी जी पार्टी घडोवन हाडलेल्यो तेमकां 20% वोट आहा आनी ते 20% वोटाचेर त्या फुस्ताचेर हे होजने मारपाक सोदता. आज आमकां झिरो सन स्टार्ट करूं पडटा आनी झिरो सन स्टार्ट करपाक आमी जे आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक हे ओपन केल्ल्या आनी थंयसून असले कॅन्डिडेट आमी आज लोकां मदीं हाडटा. तांकां एक चान्स दिया एकूच वर्स काम करपाक. तांकां जो वोट मारतली तुमी ते एक वर्साची तुमी तांकां
चोवपा जाय की एडवोकेट समीक्षा 1 वर्सा भितर कोला कॉन्स्टिट्युएन्सी झेडपींत काम करपा शकता की ना. 1 वर्सा भितर बाई तेजस्वनी आपल्या गेले रिवोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करतले की ना. 1 वर्सा भितर संजवी आपल्या गेले बारशे कॉन्स्टिट्युएन्सी झेडपींत 1 वर्सा भितर काम करता. कितकन काम करता हे कंपेर करपाक आनी हे 1 वर्सान तेंगे कामाचेर मुखावयल जी राजकारणां व्हड इलेक्शनां आमी लोकांनी मायंड चेंज करपाची गरज आसा. सो दे आर अ स्टेपिंग स्टोन. वी कॉंग्रॅच्युलेट यू ऑल फॉर टेकिंग दिस डिसिजन. वी वेलकम यू टू दी पार्टी. वी आर ऑल हियर विथ द पॅशन टू डिलिव्हर. आणि हे पॅशना लागून आज आमी बीजेपीक उड मारना. आज आमी बांबोले हुर्साबरे वचोन देवळां वचोन आमी आज लोकांक फटयलो ना. जे आहा घराको सकाळ उठोन रोजार करताय रातीको घराको पावल म्हणटरी देवा थँक्यू म्हणटाय की आमी आमच्या हातींतल्यान आज बरें करपा पावले म्हूण. आमकां ना फुरसाबरे वचो पडना, आमकां ना देवळां वचो पडना, ना आमकां फोटोईन एफिडेविट करपा पडना. आमी हांगा राजकारण ऑफ अकाउंटेबिलिटी, गव्हर्नन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी आणि गव्हर्नन्स टू मेक पीपल हॅपी अँड टू गिव्ह देम वॉट दे डिझायर. गोवा अँड गोवन्स एट लार्ज हांव तुमकां सगळ्यांक अपील करता, आमकां एक चान्स दिया. आमके झेडपीक एक चान्स दिया. जे भाशेन वेन्झीक आनी क्रुजाक बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांनी आनी वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांनी चान्स दिला, ते भाशेन हे सगळ्या भुरग्यांक एक चान्स दिया. जी आमगे टीम रेडी जाता, आम तुमची सेवा करपा रेडी करता. आम एश्युरन्स घेता की हे कोण बीजेपी उड मारपा नाय. आम एश्युरन्स घेता की आम तुमकां एफिडेविट कोण फोटोवपा नाय. आम एश्युरन्स घेता की आम देवा बरें वचोन देवाक फोटोईन तुमचे बरें परत आम येवपा नाय. आम एश्युरन्स घेता आम डिफेक्टर्स आमगे पार्टीन घेवपा नाय. हे सांगून सगळ्यांक देव बरो करूं. लेट अस स्ट्रॉंगली वर्क. वी आर गोइंग टू एम्पावर अँड कन्विन्स गोवा अँड गोवन्स. वी आर गोइंग टू कन्विन्स गोंयकार, प्रत्येक गोंयकार जो कोला कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो, रिवोणा कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो आणि बारशे कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंयकारांक एकठांय जाऊन कन्विन्स करूया की आमी तुमचे पासत काम करतले आणि कामाचे राजकारण घेऊन आमी मुखार येऊ.